नमस्कार, हांव शुभलक्ष्मी उलयतां आनी आयज न्ही हे पळया हेका दोडयारे म्हणटा। हे आतां हांव उजरायतां आनी मीठ लावन बरें धुतां आनी मागीर हेचे न्ही हे पळया बरें हुमण कशें करपाचें तें तुमकां दाखयतां। चडसो लोक कितें करता जाणा, हेचें हुमण बीन करिना, कित्याक जाणा हे नुस्तें आसा पळय तें मातशें रुचीक कमी आसता, चड रूच नसता हेका म्हणून। पण हांव करता पळय हुमण, तशें जर हुमण करीत जर बरें भरपूर रुचकट जाता हे। आनी हे दोडयारांचे न्ही कितें आसता, हेका दोडयारे म्हणटा आमी। हे दोडयाराचें नुस्तें आसता पळय तेका एक ट्रीक आसा। कितें करप, हे उजरायलें की ना तेका मीठ लावन न्ही बरें अर्दे वरा वयर दवरूंक जाय। आनी तुमी भाजतली पळय तेन्नाय बीन तशेंच हेका अर्दे वरा वयर न्ही बरें मीठ लागूंक जाय, तेन्नाच न्ही हे रुचीक लागता, नाजाल्यार ते मातशें पचपचीत कशें लागता। पण हेचे न्ही हांवें एकदां हुमण केल्लें, अशें हांव करता हुमण, पण आमगेर एकदां कोण सोयऱ्या आयली पळय, ती म्हणपा लागली आमी हें हुमण खायना। हांवें म्हणलें खावन पळया, आनी तेंच्यांनी हें हुमण खाल्लें आनी तेंच्यांनी न्ही आपल्या घराय करपाक सुरवात केली, इतलें तेंकां आवडलें। आनी हें हुमण करपा खातीर न्ही कितें साहित्य जाय तें तुमकां सांगता। ही सोय जाय, ही 3/4 नाल्लाची सोय घेतल्या, अर्दो चमचो धाकटोसो न्ही हळद घेतल्या, कांदो धाकटोसो हे पळय अर्दो घेतला, हिरवी मिरची घेतल्या 2 घेतल्या ही, आनी आमटाण हे पळय इतली घेतल्या, इतले हेका इतली पुरो। कोथंबीर ही सुकी हे पळय, आनी ही न्हय एक मिडियम चमचो आसता पळय तो भरून घेतला। आनी लाल तिखट आसा पळय हें म्हाजें चड तिखट म्हणून हांवें कमी घेतला। तुमकां जर चड तिखट जाय जर आनी इल्लें घातल्यारूय जाता, पण हेका न्ही इतलेंच पुरो। आनी हिरवी मिरची आतां कोणाक खाल्ल्यार बीन जाता पळय तेंच्यांनी आनीक 2 हिरवी मिरची सुद्दां घातल्यार जाता भितर। आनी लागतलें मीठ आनी उदक। आतां हें आसा पळय तें हांव ग्रायंड करतलें। सोय, हळद, सुकी कोथंबीर, लाल तिखट, भितर घालतलें कांदो वाडटा आसतना, आनी आमटाण आनी कांदो आसा पळय तो हांव अर्दे वाडटलें पयलीं आनी मागीर घालतलें। आनी ही आसा पळय हिरवी मिरची ती मागीर घालुया। आतां इतलें आसा पळय तें हांव पयलीं ग्रायंड करता, तेच्या पयलीं न्ही हांव हें उजरायतां आनी मीठ लावन अर्दे वर दवरतां। पळया आतां ही मिरसांग वांटून जायत आयली, 3/4 सुमार जायत आयली, आनी हिका मातशी ग्रायंड करपाक जाय। आतां न्ही भितर सोय, सुकी कोथंबीर, हळद आनी लाल तिखट घालून वाटलें न्ही। आतां ओनियन आनी आमटाण ही पळय घालता आनी बारीक वाडटा परत। हे पळया आतां हे बरें बारीक वाटलें आनी तोपान घातलें हे पळया। आनी आतां हे गॅशीर दवरता शिजपाक, आनी तेच्या पयलीं भितर न्ही हे पळय मिरसांगो घालता आनी शिजपाक दवरता। आनी जर आतां तुमकां आमटाण तुमी कमी घातलेली आसत तर 2 सोलां घातल्यार जाता, हांव ही 2 सोलां मागीर घालतलें। हे पळयात आतां हेका खतखतो आयलो न्ही, खतखतो येवपाक येयलो की ना तेका धवळीत रावूंक जाय। मागीर कितें जाता, हुमण न्ही अशें एक तरेचें पातळ कशें जाता पळय तशें जायना आनी दाटूचशें बरें उरता, नाजाल्यार तें हुमण फुटलेल्या भशेन कशें जाता, पातळ उदक कशें पळय तें जायना। गरमेच्या दिसांनी बीन खूब जाता तें, आनी आमटाण बीन घातली की जाता मातशें तशें, पण ढवळीत जर अशें रावत न्ही त्या टायमार अशें हे पळया तर मागीर जायना तें पातळ कशें। आनी आतां हेका खतखतो आयिल्लो आसा तेन्ना आतां आमी हितून नुस्तें घालुया।
आणि 2 मिनटां गॅस मातसो बारीक करूया, नाजाल्यार 1 मिनिट आणि मातशें अर्देशें तापोवया. आता हातून 2 सोलां घातली. हे पळया जाले ते. आता इल्लेशें मीठ आत्तां घातलें हांवें. हे पळया इतलें मीठ घातलें. आता एका खतखतो आयलो बरो मोठो. जाले, गॅस बंद करूया. हे नुस्तें रोखडें उकडटा आनी आतां रेडी टू सर्व करता. हे पळया आतां हे दोडयाऱ्याचें हुमण बरें मस्त बरें घेवपाचें शीता बरोबर आनी मटा जेवपाचें. इतलें बरें जालां. म्हाका जर रूच आयलें जेवपाक. आनी खरेंच हांव सांगता म्हणून न्ही, तुमी मुद्दाम अशें करून पळया, खाया. त्या बरोबर म्हाका लायक करा, शेअर करा, सबस्क्रायब करा. सबस्क्रायब मातशें यादीनूच करा. आनी नुस्तें मात मातशें फ्रेशूच घेया. आनी मातशें मोव कशें बी नुस्तें आसत न्ही, जर आमी हुमण करता आसतना बारीक गॅस केल्लो पळय तो करप ना. आनी आतां तुमचो टायम काडून तुमी म्हजो व्हिडिओ पळयता न्ही, ताका लागून हांव मना पासून तुमकां सांगता तुमचें देव बरें करूं म्हणून.